हो जो ब्लॉक आसा तो मेजर ब्लॉक जाला त्या खातीर येता त्या एसेंब्ली सगळ्या आमदार आनी जे कोण ऑफिसर आसात तांणी 1 तास बेगीन येवचें पडटलें कारण हे मॅन मेड हें न्हय डिजास्टर न्हय हें अगतीत अशें घडिल्लें कारण आसा आनी जो पर्वरेक ब्लॉक जाता तोय ब्लॉक सोडोवपाचो ठरयला आनी आतां ते 2 दिसां पर्वरेचो ब्लॉक मोकळो करतले आनी उपाय कितें ताका आसा थंय जे पळय सिग्नल्स आसा ते ज्या कडेन लायन मोठी आसता त्या लायनीक चड मिनटांनी येवप आनी ज्या कडेन लायन कमी आसता ताका ती लायन सोंपले बरोबर मोकळी करप हे जर 2 गोश्टी करत जाल्यार कितलीशीच सुसूत्रता हातूंत येतली त्या बद्दल तो भावना आनी तें करपाचें ग्राउंड केबलिंगचं काम करताय रस्ते फोडून घालताय पण नंतर रस्त्यांची दुरुस्ती होत नाही रस्ते तसेच सोडले आणि तो प्रश्न तुमचा चांगला आहे त्याला उत्तर एवढंच आहे की यांना वेगळ्या पद्धतीनं आम्ही ते केलेलं आहे हे जे एस्टिमेट्स आहे रिस्टोरेशन ऑफ रोड हा आधीच तयार केला आहे आणि आधीच तयार केल्यामुळे हा जो तुमचा प्रश्न आहे तो पुढे येणार नाही. वीज दरवाढ खंय मंत्रिमंडळात चर्चा करूनच ते येऊन अजून आणि त्याचे डिस्कशन कॅबिनेटात जाऊनच मुखार वतले येयल्या उपरांत कॅबिनेटान डिस्कस जातले लोकांचेर बर्डन घालचे आज ना फाल्यां पूण ते कॅबिनेट एप्रुवल घेतल्या शिवाय खंयचोच रेट आमी वाडोवचे ना. प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकार.